क्रिकेट खेळतना अर्धी सेंचुरी 50 मारले तर क्रिकेटर काय करता बॅट उखलता सगळी सेंचुरी मारली तर बॅट तशेंच हेल्मेट उखलता आज 50 नाही 100 नाही मोदगात 70 आणि 5 तर काले उखलचे फॉर चार्ल्स आज काले उखलता ना बॅट ना हेल्मेट बगार हात उबारता आणि ताचे काळीस आणि धन आणि मोन धन्या देवा ते उबारता आणि दिन वाजता म्हणटा अर्गां तुका सोम्या देवा म्हूण तारीख ऑगस्टाची 26 सोबीत सुंदर दीस बर्ली 70 आणि 5 मोगाळ बापा चार्ल्स मोगान संभ्रमतांव आज दीस ऑगस्टाची 30 सेरावो कुटुंबदारांनो आनी क्रिस्तांव बोमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचें नोवेन आमी सुरू करता मरयेच्या जल्माचें फेस्त आमकां नव्या बेळ्याचें आनी कुटुंबाचें फेस्त व्हडा उमेदीन भुरग्यांनी फुलां हाडन मरये करपून सक्कट सांगाता मेळया मरयेक होगोळसया आनी तिच्या जल्मा दिसाक तयाराय करया म्हणलो हर्षोद्गार आमचो मरयेच्या जल्माक तयाराय पूण हांगासर जल्म दीस संभ्रमचो हो एक सुवाळो ह्या बागी सुवाळ्या फॉर चार्ल्स असो अमृतोत्सव 70 आणि 5 जालें गे पोर फोन करना ताका विश करता आसतना हॅप्पी 75th बर्थडे 75 गे केदाळयताना म्हणचें ताका खोशी ना चड प्रायज जाली म्हूण सांगूंक आमकांय खोशी ना देखून हांवें म्हणचें फॉर चार्ल्स आनी ताका त्या दिस म्हळें 75 न्हय 25 + 50 25 आणि 50 70 आणि 5 तितल्यांच क्रिकेट खेळतना अर्धी सेंचुरी 50 मारले तर क्रिकेटर काय करता बॅट उखलता सगळी सेंचुरी मारली तर बॅट तशेंच हेल्मेट उखलता आज 50 नाही 100 नाही मोदगात 70 आणि 5 तर काले उखलचे फॉर चार्ल्स आज काले उखलता ना बॅट ना हेल्मेट बगार हात उबारता आणि ताचे काळीस आणि धन आणि मोन धन्या देवा ते उबारता आणि दिन वाजता म्हणटा अर्गां तुका सोम्या देवा म्हूण तर ताचे हात ताचे काळीस ताचे मोन तो देवा ते उबारता आसतना आमी सर्वां आनी प्रत्येक जावन सेरावो कुटुंबाची आनी कार्मेलीत कुटुंबाची सांगाता मेळोन देवाक ताचे सांगाता ताची बोगणां आमचें कर्ण तो गायता आनी आमी म्हणटा म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देव म्हज्या तारका थंय उल्लासता म्हूण आज सोनवार दिसा सांजेचें मीस दुसऱ्या दिसाच्या आयताराचें मीस आनी त्या देखून आमी फाल्यांच्या दिसाची वाचपां विंचून काडल्यान आनी फाल्यां 22वो आयतार आमी संभ्रमता आनी तीस लितोजी तेंचो मीस आनी तेंचो वाचपां देखून तुमकां हांवें सांगचें हांगासर सुरू जालो संभ्रम हॉलांत मुंदारता त्या उपरांत फाटीं घरा पेल्या उपरांत कांय प्रायवेट सडीत संभ्रम आसा तर कांय तोंदरे नात कायदो हांगासर पडले बरें जाता आयतारच्या दिसाचो पूण आयतार आनी एक मीस जाय नोवेनाचे दीस आयचें नोवेन सुरूचें फाल्यां दुसऱ्या दिसाचें नोवेन आनी तें मीस कळोंक नाका म्हण जाल्यार सकाळीं ता सांज मुसर हांगासर जायते गजाली मिसां आसात आनी एकामेकाक सवकासायन तुमी गेल्यार तें बोर फोद्याचेंय जाता कितेंय जावं आज ह्या 22व्या आयताराची लितुर्जी आनी त्या लितुर्जी वाचपां आमी नियाळटा आसतना ती फार चार्ल्साच्या जिविताक भोव सोबीत रितीन आनी लागशिरान लक्ती जातात म्हाका ही वाचपां वाचतना बगलें भोवशा फादर चार्ल्स ल्हान आसतनाच ही कांय वाचपा जाल्यार वाचलीं गे म्हणून
आनी त्या प्रमाणे ताचें जिवीत ताणें कांय मांडून हाडलें गे म्हणून म्हाका एक चिंताप आयलें. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सिराकाच्या ग्रंथांत, म्हज्या पुता तुजें काम खालतेपणान कर आनी लोक दान धन करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रासड तुजो मोग करतलो. आमी जाणाव आमच्या संस्थांक, आमच्या इगर्जांक, आमच्या योजनांक कोणेंय तर व्हडलें दान दिलें, तो दानी वा पोसणार वा बेनिफिटर जालो जाल्यार ताका विशेश मान सगळ्यांक ताचेर मोग चड. पूण देवाचें उदार म्हणटा आनी आमी ताचो मोग करतल्याच्या वरणी चड तुजें काम केदाळ तूं खालतेपणान करता पळय त्या दाडा सकट लोक तुजो चड मोग करतलो आनी ताचे वरवीं चड देव तुजो मोग चड मापान करतलो. म्हणून तूं कितलो व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी तो व्हड तुका सरस्वराची कृपा मेळटलें म्हूण. आनी तेंच चिंताप आयच्या वांजेलांत आपोरबायन जेजून सांगलें, आपूण आपणाकच वर्त करतल्याक देव खालतो करतलो आनी आपूण आपणाक खालतो करतल्याक देव वर्तो करतलो म्हूण. आनी हें वचप वचतना म्हज्या ल्हानपणाचो उडास म्हाका आयलो. एक दीस राती जेवण जावन न्हिदो वयच्या पयलें खंयच्याय एका विशयांत उलयता आसतना म्हज्या बाबान म्हणलें उतर सकाळीं म्हाका मात न्ही आमकां ताच्या भुरग्यांक केदाळा खालती जातल्यात की त्या दाळा वर्ती जातल्यात तुमी म्हूण. आनी त्या देखून ही वचपां आयची दोनूय वचपां प्रत्येक जावन परत च्यासाच्या जिविताक आमी लागू करून पळयलें तर लगभग 30 वर्सां रोमा शहरांत ताणें पयलें थोडीं वर्सां 4-5 वर्सां ताच्या शिकपाक, त्या उपरांत ताचो वावर कार्मेलींत वर्देंत विशेश रितीन. आनी त्या उपरांत तातूंत 12 वर्सां जनरल सहायक जावन जनरल डेफिनेटर जावन सेवा आनी अंतरराष्ट्रीय मट्टार कितलो अनुभव ताका, कितल्या गांवांनी तो भोंवला, कितल्या पॉयंट ताणें केलां. आनी त्या उपरांत फाटीं हांगासर भारताक घेवन आमच्या प्रांताचो 6 वर्सां प्रोविन्शियल जावन आनी आतां रोझेरियन मेळाचो जनरल जावन तो वावर दिता. पूण ताचें जिवीत पळयल्यार भोव सोंपें, सादें, खालतें आनी बोळें. केदाळाय आपणें हांवें केल्लें हांव म्हूण ताणें केदींकच उसारलेलें ना. म्हणटा जायते पडी शर्मा वेळार व्यक्ती विशयां उलोवचें न्हय, देवाच्या उतरा वयता म्हणून हांवें देवाचें उतर पयलें सांगलें. आनी देवाच्या उतार जियेल्लो मनीस हांगासर आसा आनी ताचो संभ्रम आमी करता देखून देवाचें उतर पाळूंक कोण आमकां प्रेरण दितात तांचे विशीं उल्लो केल्यांत बिलकूल सूख ना. आनी हांगासर नीज जिवें रूप हांगासर ह्या देवाच्या उतराचें देवाच्या उतर जियेल्लो व्यक्ती आमच्या मुखार हांगासर आसा. आनी अशें म्हणटना इतले वर्सां भायल्या गांवांत आसलो तरी ताचें ल्हानपण कितें गे म्हण सांगल्यार एक दीस एकलो धाकटो पाद्र्याप एक वर्द मेळोन 5 या 7 जाल्यान मात्र तो रोमा विशांत युरोपा विशांत जायतें सांगून आसा. आनी पादो चार्ल्स एक ल्हान भुरग्या बरी एक शब्द मात काडनासतना ताणें सांगलें पुरो आयकोन आसा. हाचे विशयांत आमी चिंतून पळोवयात. भायल्या गांवांकच वचनातलो ह्या जाग कळीत आसल्या बरें उलयतालो, पूण पुरो कळीत आसलो मनीस तोंड दांबून वगत बसून खालतेपणान आयकोन आसलो हाका हांव साक्ष. भावांनो आनी भयणीनो, तितलें मात न्हय, ताचो एक विशेश शेगूण ह्या प्रांताचो वडील जावन जायतीं मिटिंगां जायत्यो जमत्यो ताणें मॉडरेट करूंक आसल्यो. आनी हांवें एक पारखिल्लो तांतलो एक गूण सगळ्यांक उलोवंक सोडटलो, सगळ्यांचे अभिप्राय घेतलो आनी सगळ्यांनी उलोवन जाल्या उपरांत कितें सर्वानुमतेन कितें थंयसर भासाभासाली त्या विशयांत निमाणें 1-2 वाक्यांनी तितल्यान तें संपोवन कन्क्लुजन दिवचो गूण ताचो. आपणाक जाप कळीत आसल्यार ताचे कडेन जाप आसल्यार हेरांचें आयकल्ल्या शिवाय केदीकच आपणाचो अभिप्राय आनीक थापलो मनीस न्हय. हो खंडी जावन खालतेपणाचो शेगूण व्हडल्या व्यक्तींचो सड्ड कळीत आसल्यांचो शेगूण हो बरलो कळसो हलकन्ना अर्दो कळसो केदाळे हलकंता ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಟಿ ವೆಸಸ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ನಾಯ್ಸ್. हें आयदान बोरलेलें. हो कळसो बोरलोलो
अर्दो न्हय तो अल्कान्ना तो आवाज करना तो केदाळे उदक व्हरता आनी आमकां आज आमच्या मुखार देवाक दिन वाचता. तर असले व्यक्तीचो जल्म दीस आजच्या शेताना खंडीत जावन आमी धन्या देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी ताचें हांव शिक्षें आमी खंडीत आसा. तो तसलो शिगूण आमच्या जिवितांत पडल्यार खंडीत जावन जेजून सांगलें तें कोण आपणाक ल्हान करता ताका देव वर्तो करता वा केदाळा आमी खालती जाता त्या दाळा आमी वर्ती जाता म्हणल्यार खंडीत सूख ना. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें तुमी सिनाय पर्वतांत येवनात पूण तुमी आयल्यात खंयसर गे म्हळ्यार जंय मेजूं जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाज्याक जमल्यात आनी सरकार नांव दाखल जाल्लीं मालगडी भुरगीं जमते एकठांय जाल्यांत थंय सर्व मनशांची जडती करतल्या देवा हुजीर संपून गेल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यान आनी नव्या सोल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रास अदीक अर्थाच्या शेणायल्या रक्ताचे तुमी आयल्यात. म्हणजे हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो ग्रंथकर्ता म्हणटा तुमी जेजू क्रिस्ता सरशी आयल्यात. तो जावन आसा मध्यस्थ आदल्या आनी नव्या सोल्ल्याचो तो ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ करून देवाक बलिदान कशें भेटयता म्हूण. फादर चार्ल्स एक कार्मेलीत जावन एक कार्मेलीत ह्या जाग जावन जायते ताणें जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांतय देवाच्या काकुतींतय जायत्या देवाच्या लोकांक ताणें आकर्शीत केला म्हणल्यार दुबावना. 17 ते 5 वर्सांचें जिवीत जाल्यार लागीं 50 वर्सां ह्या जागी जिवीत 50 वर्सांचें ह्या जागी जिवीत आनी ह्या 50 वर्सांनी कितलेशा लोकांक देवाच्या उतराची वळख आनी येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर प्राचिताच्या संस्कारा मुखांतर खंडीत जावन जेजू क्रिस्ताच्या अमोलेक रक्तान लोकांक धुवन नितळ करूंक तो कारण करता जाला आनी त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिता. करच्या फुडें जेजून सांगलां तुमी आपयता आसतना कोण तुमकां पाटी फारीक करता तांकां आपयनाकात म्हूण. तुमी आज सरावा कुटुंबाचें मात्र आपोवना आमकां आपयलां तुमकां पाटी आमचे कडेन कांय ना. आमी मागता तुमच्या खातीर आनी त्या देखून आमी सगळां सांगाता मेळून हो संभ्रम करून धन्या देवाक दिन वाचुया. देवा मुखार खालती जावया आनी तो वेळ तो आमकां वर्तो करतलो. नमान बाळोक जिजो पत्र आनी दायजी दबाय सांगाता मेळोन ह्या दसरा रजेन मानून हाडटात काणी कंता 2025 कोंकणी भाशेन काणी सांगचो स्पर्धो. ल्हानातावन व्हडा पर्यंत 4 विभागांनी आनी 4 जाग्यांनी ते जावन आसात. मंगळुरान बिकरनकट्टे बाळोक जिजोच्या पूर्ण शेताच्या सालांत सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारा 2:30 वरार. उडुपींत उजवाड पत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रह सालांत ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारा 2:30 वरार. तशेंच पुत्तूरांत आई सेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारा 2:30 वरार. कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्धो चलतलो. तर तुमची नांवां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची. तशेंच तुमी 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो. काणयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आनी कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले. देव बरें करूं.